राज्यातल्या जनतेक वीज खात्यान ह्या पावसाळ्यात जबरदस्त शॉक दिला। विजेच्या दरान बदल जाला। नव्या वीज दरान दर युनिटा फाटल्यान 18 पैसे वाडपाचे आसात। संयुक्त वीज नियमन आयोगान वीज निर्मिती खातीर लागपी इंधनांत वाड केल्या। तशेंच इंधन खरेदी आनी इंधन वीज निर्मितीचे दर नियंत्रित केल्यात। 18 एप्रिल ते जुलय मेरेन इंधन दरांत जी वाड जाल्या ताचो परिणाम म्हण 1 जुलयाक विजेचे दर युनिटा फाटल्यान 18 पैशांनी वाडयला। हो आदेश 29 जुलयाक एका आदेशा मार्फत जाहीर केला। फाटल्या 2 म्हयन्यांनी वीज खात्यान वीज दरांत जी वाड केल्या ताका लागून जनतेक बरोच आर्थीक फटको बसला। हाका लागून जांकां 300 रुपया बील येतालें तांकां आतां 1000 रुपया बील येवपाक लागलां। जनतेक 75% काय चड विजेचें बील येवपाक लागलां। सरकारान वीज दरांत पयल्या टप्प्यांत थोडी वाड केल्ली, मात दुसऱ्या टप्प्यांत जबरदस्त वाड जाल्या। हाका लागून ग्राहकांक 100 युनिट मेरेन दर युनिटा फाटल्यान 18 पैसे चड लागू जाता, जाल्यार 100 ते 200 युनिटा फाटल्यान 20 पैसे। 201 ते 300 युनिटा काय चड आसा ताका 25 पैसे। 301 ते 400 युनिटा काय चड असल्यार मात दर युनिटा फाटल्यान 35 रुपया चड लागू जाता। 100 युनिट वापरप्यांक बिलांत आतां आनी 18 रुपया लागू जातले। सर्वसामान्यांक मात हे दर परवडपा सारखे ना। आरडीएक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट।